लायब्ररीन तुम्ही भेट दिल्या तशीच आमच्या स्कुलाक जर दिवपाक मेळटा वय जाल्यार दिवची तुमचे कडेन एक नवळायची विनवणी आसा। आतां सांगपाचें म्हणल्यार जे डायरेक्टर आसा आनी जो स्टाफ आसा तुमचो हो सदोदीत प्रत्येक जाण केन्नाय खंय वच म्हाका पर्सनली अशें न्ही हांवें लोकांक सुद्दां वेल्यान पळयलां की तुमचें पूर्ण सहकार्य आसता तेन्ना ताका लागून तुमचें सहकार अशेंच फुडें उरतलें अशें देवते कडेन मागता। आनी म्हाका हांगा आपोवन हाडून मुद्दम तुमी मुजरत इतलो आदर दिलो ताका लागून तुमचे मार्शल अर्बनचे सोसायटीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। आणि तेचे स्टाफ तसेच वर्बन सोसायटीचे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आणि तेचे स्टाफ आणि आमचे कुमारजुयेचे सगळे नागरिक खरेंच तेंच्यांनी ह्या आमच्या गांवा खातीर असो सुंदरसो कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा। तशेंच हो कॅम्पूच न्हू तर आमच्या गांवांत जी शाळा आसा त्या शाळेंत तेणी आमकां भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक कबड नाशिल्ले आणि तांकां जी भुरग्यांक तुका वाचपाक मेळनासली ती तेंच्यांनी आमकां आयोजीत करून दिली आसा। आता चेंज जाल्लें आसा म्हणजे कॉम्युनिकल डिसीज एकपासून एक संसर्गजन्य रोग जातालो तो सुद्दां तो कॉम्युनिकल डिसिजीस म्हणजे नॉन कॉम्युनिकल डिसिजीस ताका कांयच रिजन नासता। लायफस्टायल चेंज आसता, जीवन पद्दती चेंज जाल्ली आसता, आळस जाल्लो आसता, फिजिकल एक्सरसाइज जायना, मेंटल टेन्शन वाडलें आसता, बरी बरी करी आसल्या कारणान आमकां रोग जाता। कसले आतां डायबिटीज जाता, हार्ट अटॅक, हार्टाचे प्रॉब्लेम जाता, ब्लड प्रेशर जाता, टेन्शन जाता, निगेचो प्रॉब्लेम अशे खूब तरेचे आमकां प्रॉब्लेम जाता। हाजे खातीर एलोपॅथीक मेडिसीन आयुर्वेदीक मेडिसीन घेवपाक जाय। आज हो स्पेशली आमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ले प्रमाणे आमी हेल्थ ऑफिसर रिक्वेस्ट हेल्थ ऑफिसर फुडाकार घेवन तांचे ते डॉक्टर्स आसा तांचे स्नेहा फोन करून तांचे आयुर्वेदीक फिजिशियन्स आसा ते आयले आसा। आमचे सिनियर मोस्ट आमी एक भोगावळ करपाचो म्हणून एक उरना, भोगावळ म्हणजे आयले बाबा केन्ना भोगावळ करपाचें ना, तांकां सांगून एक म्हणजे पयलें प्रिपरेशन करून ताका अमकें अमकें दीस करुया आयतार पयलीं हांवें आमचे स्टाफ करपाक जाय म्हणून आमी डॉक्टर स्नेहा बोरकार ती PSC हेल्थाक हांगा मीत की आसा ती आमचे सिनियर मोस्ट डॉक्टर मिनल जोशी म्हणून आसा जे पयलीं स्पेशलिस्ट दिपाली नायक म्हणून प्रायमरी ती आयले आसा, ती बी आयले आसता। प्लस आमची थोडे इंटर्न्स आसा दोतोर सुप्रिया भट आमचे गोरली प्रॅक्टीस करतात, गोरली पेशंट अशें सगळे आमी आयले आयुर्वेदीक मेडिकल कॉलेजचे इंटर्न्स आसा आयुर्वेदीक पेपर ते बी आयले आसा म्हणजे वेल टू डू वेल अशें वेल एज्युकेटेड आयले आसता। हो कॅम्प आमचो आरोग्य कॅम्प हांगासर आयोजीत केला न्ही तेज्या फाटल्यान एक म्हत्वाची गोश्ट तुमच्या समोर हाडूंक सोदता ती अशी हेज्या फाटल्यान जर आमी ना हेज्या फाटल्यान जर कोण आसत जाल्यार आमचे डेप्युटी डायरेक्टर जे हांगा बसल्या तेची वळख करून दिवपाची म्हणटे ते आमचे सदस्य ताजी कुटुंबीय आमच्या मार्शल अर्बनाचे सभासद आणि तेय बी स्वता सहकारान बरेच काम केल्ले मनीस। थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह म्हणून जे हांगा आसा फोण्या ताजे उपरना चेअरमॅन आसले, तशेंच आमचे आयुर्वेद आमची ऑस्पिशियोची जी हेल्थ सोसायटी आसा हेल्थ एम्प्लॉईज ताजे ते कितलीशीच वर्सां चेअरमन सेक्रेटरी म्हणून ते काम करतात। एक सहकारांचे बऱ्यापैकी कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर गेली 2003 ते 2009 पर्यंत आमच्या गोवा राज्य सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून तांच्यांनी काम केलां आणि ह्या खातीर तांचे एक आनी आमचे कौटुंबीक नाते तयार